दीस बुधवार, फेब्रुवारीची 4 तारीख 2026. पहिले मसाप, सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाप, अध्याय 26, वोळ 2 आणि वोळ 9 तावन 17 पर्यंत. रायान जोवाबाक आणि ताचे सोबे आसलेल्या सेनापतींक सांगले, दान थावन बेएरशेबा पर्यंत इस्रायलाच्या सर्व कुळयांमध्ये भोवा आणि तांची संख्या म्हाका कळी जावचे खातीर तांची गणना करा. जनगणना वेळी मेळिल्ली लोकांची संख्या जोवाबान रायाक कळीत केली. इस्रायलांत तलवार धरूंक योग्य आसले झुजारी 800,000, जुदांत 85,000. आपणे जनगणना केली देखून दाविदाचे अंतस्करण ताका कांतोवंक लागले आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हळें, हांवें हें करून एक व्हड पातक केलें. पूण आतां सर्वेस्परा, तुज्या सेवकाचो अपराध भोगशी, कित्याक म्हज्या पिशेपणान हांवें हें केलें. दावीद सकाळीं उठलो तेन्ना गाद प्रवाद्याक दाविदाच्या दर्शीक सर्वेस्पराचो हो संदेश आयलो, वोस आनी दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांव तुजे मुखार दवरतां, तांतली एक विंचून काड आनी तिचे वरवीं हांव तुका शिक्षा लायतलो. गाद दाविदाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हळें, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देशांत दुकळ, वा 3 म्हयने तुजी पाट धरून येतल्या तुज्या दुस्मना मुखार तुवें पळोवन वचें, वा 3 दीस तुज्या देशांत मारेची पिडा? आतां चिंतून पळय आनी म्हाका धाडलेल्याक हांवें कसली जाप दिवंक जाय म्हणून सांग. दाविदान गादाक जाप दिली, हांव व्हड अडचणेंत सांपडलां. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया, कित्याक व्हड ताची दया, पूण मनशांच्या हातांत हांव पडना जावं. अशें दाविदान मारेची पिडा विंचली. गंवाचे लुणेसो काळ तो. ते सकाळीं तावन निर्धारीत वेळा पर्यंत सर्वेस्परान इस्रायेलाचेर मारीची पिडा धाडली. मारीची पिडा लोकांची देसवाट करूंक लागली आनी दान थावन बेएरशेबा पर्यंत 70,000 लोक मेलो. जेरुसलेमाचो नास करूंक देवदूतान आपलो हात उबारलो तेन्ना सर्वेस्पर हें विघ्न पळोवन सुरसुरलो आनी लोकांचो संहार करतल्या दुताक ताणें म्हळें, आतां पुरो, तुजो हात फाटीं काड. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत जेबुसीत आरावनाच्या मुखामळ्या लागीं उबो रावल्लो. लोकांचो संहार करतल्या देवदूताक पळोवन दाविदान म्हळें, पातक केल्लें हांवें, गुन्यांव केल्लो हांवें, पूण ह्या शेळयांनी कितें केलां? तुजो हात म्हजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 32, 1 तावन 2, 5, 6 आनी 7. श्लोक. भोगोस सर्वेस्परा, भोगोस म्हजें पातक. गुन्यांवाचें भोगसाणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, ताच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. श्लोक. भोगोस सर्वेस्परा, भोगोस म्हजें पातक. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो, आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. श्लोक. भोगोस सर्वेस्परा, भोगोस म्हजें पातक. देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूं, तवळ पुर्तुगरस येवं आनी उदक उंच चडूं, पूण ताका
ते लागचे ना. श्लोक भोगोस सर्वेस्परा भोगोस म्हजें पाताक तुंच म्हजें आश्रय कोटे आकांताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजी भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक भोगोस सर्वेस्परा भोगोस म्हजें पाताक. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 ओळ 1 ते 6 पर्यंत. जेजू थंयसो बायसर आपल्या शिसासांगाता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. सबताचो दीस येतस तो सिनेगोगांत शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवन आयकले साबार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळे ताका खंयचे आयले? हाका दिल्यात ही जणवाय कसली जावयेत? आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडतात ते कशें? हो मोरियेचो पूत एक सुतारी न्ही? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदासो आनी सिमोसो हो भाव न्ही? आनी हाच्यो भयणी हांगा सामचे शेजारा आसात न्ही? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तावळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्यामध्ये तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जाल्लो. उपरांत भोंवतणीच्या हडल्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आपल्या स्वंत गांवाक आपल्या घरा गेल्लो. वयल्या बार पळयल्यार आयचे सुवार्थेन जेजूक आपल्याच गांवांत मेळिल्लो तिरस्कार वा निराकरणी सुचयता. पूण गुंडाळेन पळयल्यार आयची सुवार्ता जेजूचें मनुश्य सैम उखलून धरता. मनीस जाल्ल्यार देवाक परगटता. आयचे सुवार्थेन सवालाची रासच आसा. ती आपुरबायेची सवालां ही. हें सगळें ताका खंयचें आयलें? ताका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत? हाच्या हातांनी असली असर्यां घडतात ती कशें? मोरियेचो पूत हो एक सुतारी न्ही? जाकोबाचो, जुदासो, जुजेचो आनी सिमोसो हो भाव न्ही? आनी हाच्यो भयणी हांगा सामचे शेजारा आसात न्ही? सगळे जेजूक सामान्य करतात, आमचोच करतात, आमचे मदलो म्हणल्यार बरी करतात, आमचो शेजारी म्हण करतात, ताका सादारण करून सोडतात. सोम्याची पाटलावदारां जाल्ली आमी जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखूंक तयार आसांव गे. जेजूची शिकवणूक, ताणें केल्ली आजापां, लोकां सांगी जेजूची सळावळ, जेजूचें प्रवादपण आनी ताची पदवी जेजू देवाचो पूत म्हणून आमकां रुजवात दितात. जेजू बरी आमी सता नितीचें राज्य प्रसारूंक प्रयत्न करया आनी जेजूच सोमी म्हणून उक्त्यान प्रसारया.